केला तुमच्या अभिनंदन करता। केन्ना केन्ना बऱ्या कामा खातीर फटींग उलोवप हे सुद्धा खरें। आयज आमी मास बंकिंग पिक्चराक वचून करूंक ना, जावं कोणा वांगडा भोंवपाक वचून करूं ना, सेल्फी काडून करूं ना, तर आमी आयज आमच्या मायभाशे खातीर हांगा जमल्यात। आमच्या मायभाशेचो प्रश्न इतकी वर्सां असोच पडला, ताची जाप विचारपाक आमी आयज हांगा जमला। त्या रॅलीक बेशीत घोशणा काडून फोटो येवपाक जाय पेपरार म्हणून आमी येवंक ना, तर आमच्या मायभाशेक लागून आमी येयला। हिणयले ह्या मत मारलेल्या सरकाराक की म्हाताऱ्याच्या आनी कुड्ड्यांचें आंदोलन म्हणून, पूण आयज एदी व्हडली युवा शक्ती जमोन तुम्ही जे सरकाराच्या सणसणीत कान सुलार दिला त्याच्या बद्दल तुमचे अभिनंदन। या आंदोलनात तरणाटो आसा आणि शेवट पर्यंत असतलो हे तुम्ही दाखवून दिला। हे आंदोलन चिड्डुपाचो प्रयत्न करता। हांव सगळ्या युवांच्या वतीन सांगपाक सोदता ह्या सरकाराक, कापासतात तुमची इशाऱ्याक हात लावून नका। आम्ही या सगळे मिळून सरकारचे खोबरे करतले। आमकां सगळ्यांक आतांचे जे शासन आसा ते विकते घेवपाक चिंतता। कित्याक 3 GB इंटरनेट दिवन त्याची किंमत खबर आसा तुमकां? जिओ येयल्या पासून ते कवडी मोलाचे जाला। अरे ज्या सरकाराक आमची किंमत ना अशा सरकाराक आमी हांगा दवरचे? ज्यांनी आयज पर्यंत प्रत्येक प्रश्नाचेर युटर्न मारलो तांकां आमी दवरचे? तुमकां सगळ्यांक आणि तुमच्या पैकी प्रत्येक मनशाक युवा युवतीक खरेदी करपाक जर जाय जाल्यार 100 रुपयाचो टॉक टाइम दिल्या पुरो। खुश सगळी युवा पिढी। आणि त्यामुळे भर भरून मतां आता ते जे मतदार आसात, ज्यांका मतदानाचो अधिकार आसा, ते मतदान आता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक करतले अशें तांकां दिसता दळिद्र्यांक। ह्या आमदारांनी जो शंडपणा केला, तांणी तो मातृद्रोह जो केला, तो लिपोवपा खातीर संकल्प यात्राची गरज आसा। आता हांवें अशें आयकलां की 3000 लोक खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरल्यात। तांणी हो संकल्प मेळावो जालो काय थंय संकल्प मेळावो करपाचो, ते जाल्यार काय फुडलो संकल्प मेळावो करपाचो। म्हणजे 8-10 दीस जितले संकल्प मेळावे जातले, दिसाक 600 रुपया कोणेच व्हेल्ले ना। नांदी म्हणजे सुरवात आसा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ देअर डाउनफॉल। हे भारतीय जनता पार्टीचे मद मारिल्ले सरकार जे आसा, मातृद्रोह करणारे सरकार जे आसा, ताजो विनाश अटळ आसा। मेळाव्याक मंचाचो फुडारी फादर मावजीन आतायदूय उलयलो। जर तर मुळावें शिक्षण इंग्लिशीन करून खंयच्या समाजाक तर वायट जाता जाल्यार म्हज्या समाजाक, क्रिस्ती समाजाक, गोंय म्हणटा पळय ते ह्या दोनूय समाजाचे, तिनूय पूण मुख्य 2 समाजांचे, हिंदू आनी म्हजो समाज, ज्या वेळार म्हज्या समाजाचे मनीस गोंय सोडून वचत, गोंय तेंच उरचें ना, गोंय दुसरें जातलें। गोंयचे मुख वेगळें जातलें। सगळ्यांनी, हिंदूंनी तशें क्रिस्तांवांनी आतां आत धरपाची गरज आसा, आतां आत धरपाचो गरज आसा। आनी सगळ्यांनी आमी आमच्या भासांची सुरक्षा करपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।